No way fits with that definition. So the fundamental thing is that this has to be taken back to the railways board, to the government, to ask them how will this. I'm going to hear them. I'll आपली त्याची घेता हिअरिंग घेता आय म्हणजे सपोज तू इतर गेले इट इज एज इफ इट इज स्टार्टेड It is deemed heard and then he will pass an order. कित्याक आता फक्त अडानीचो चलता रूल. नॉट टू डू They are heard. The party is heard. It is deemed to be heard. काँग्रेस पार्टीचं आयज आमचे डेलिगेशन आमचे युथ काँग्रेस आमचे जनरल सेक्रेटरी बाकीचे आमचे सगळे ऑफिस बेनर तसेच आमचे बाकीचे सगळे एनजीओ आमचे मुरमुगांवचे स्पेशली मुरमुगांवचे सगळे सिटीजन आयज सगळे जाण भायर सरलेले आसा आनी हांगा जी पर्सनल हियरिंग दवरलेले न्यूज आमचे ते कशे तरी पोस्टपोन करपाक लागून कित्याक आयज हे जे गव्हर्मेंट आसा इलिगली लँड एक्विजिट करपाक सोदतात आनी ते कोणाच्या प्रेशराचेर आसा ते रेल्वेच्या प्रेशराचेर आसा आनी तेच्या लागून तेंची आयज फर्स्ट हियरिंग दवरलेली आयज 19 तारखेक तशेंच 20 तारीख 21 तारीख अशी 27 पर्यंत हियरिंग दवरलेली आसा आतां आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळोन तेका सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत टेक्निकल पॉयंट सगळे सांगल्या उपरांत तो एग्री जाला आनी तेणें आयची जी आसा हियरिंग आसा ती डिफर केला बट आमी ताका डिमांड केला फक्त आयची हियरिंग डिफर नाका आमकां टोटल अप टू 27 जितली हियरिंग दवरला ती सगळी डिफर केलीच जाय सो तेणें म्हणल्यार ते आपल्या कडेन पावर ना ते आपल्या कलेक्टरा कडेन उलोवंक जाय सो तेणें आमचे कडेन 15 मिनटां टायम मागलेलो आसा आनी तेच्या लागून आमी भायर येयलेले आसा आतां 15 मिनटांक लागून आनी तो आमकां कितें तें डिसिजन सांगतलो बट एक आयज वायट गजाल दिसता कितें तो रेल्वे एक्ट केला तेच्या लागून आयज आमकां गोंयकारांक त्रास जाल्लो आसा तसोच ताका आमी सांगलें आतां एनपीटी तो शिपींग कोर्टाचो एक्ट येयलेलो आसा आयज जेन्ना कोर्टाचो एक्ट येयला कोर्ट एनपीटी जाय तशें आपल्याक करतले जितली इनिक्विटीज फिलिंग्स आसा हे आसा ते सगळे करतले तेच्या भितर गोवोरमेंटाक कसलो फायदो आसपाना रेव्हेन्यू आसपाना काय आसपाना बट आयज ही खंय तरी जे चल्लां पळय आनी स्पेशली हे चल्लां ते फक्त ही डबल ट्रॅकिंग कोणाक लागून फक्त अडानी जिंदाल आनी जे वेदांत आसा हे 30 जाणांक लागून हो फक्त डबल ट्रॅकिंग चल्ला हेच्या भितर सिटीजन जे लोक आसा पॅसेंजर ट्रेनी वयपाना फक्त कोल लोडेड विथ कोल ह्यो ट्रेनी वयतली सो तेच्या लागून जेन्ना तुमी फक्त प्रायवेट कंपनीक बेनिफीट जावपाक लागून तुमी आमची गोंयकारांचे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता घरां लँड शेतां आनी बाकीची जी आमची बरी एन्शंट घरां आसलेली जाल्यार एक खंय तरी वायट गजाल आमी आतां ऑब्जेक्ट केला आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला जर आयज तर फुडली जी आसा ती डिफर करना जाल्यार एवरी डे आमी अशाच लोकांक घेवन रस्त्यार रावतले आनी हियरिंग घेवपाक दिवपाना गोंयचो एकवटान मेमोरेंडम दिलो कलेक्टराक की पर्सनल हियरिंग पोस्टपोन करचें म्हणून आयज परत आमी सेकंड मेमोरेंडम दिला जे पर्सनल हियरिंग पळय आयज 19 to 27 पळय प्लॅन केलेले आसा ते कलेक्टराक सांगला फाटीं घेवचे कित्याक हेल्थ एडवायझरी आसा फॉर सिनियर सिटीजन आनी तितून क्लियरली म्हणलेलें आसा की सिनियर सिटीजनान घराच्यान भायर वयचें न्हू म्हूण आतां हेच्या पयलीं आमी एटलिस्ट मोर देन 5 टायम्स ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा त्या भायर ऑल पंचायत इन गोवा तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन धाडला आनी सांगलां की ते ही डबल रेल्वे लायन पळय आसा ही कोल एक्सप्लेनेशनाक येता आतां जेन्ना सगळे गांवचे लोक गांवचे पंचायत सांगता की हे जे डबल ट्रॅकिंग आसा हे कोलाक लागून आमी कलेक्टराक सांगपाक सोदता की हे पर्सनल हियरिंग ताबडतोब ड्रॉप करचे आनी लँड एक्विजिशन जो आसा तो फाटीं घेवचो कित्याक आयज मुरमुगांव जो आसा कोवीड पीक जालेलें आसा कोवीड डेथूय जालेलें आसा आनी गोंय जें आसा मॅक्सिमम डेथ जाला पर बिलियन इन इंडिया हो कित्या खातीर जाला हे आयज पोल्युशनाक लागून जाला ह्या कोविडाक लागून जाल्यार आमकां खबर ना पूण पोल्युशन जें आसा हे कोवीड केसीस आनी कोवीड डेथ एग्रिवेट करता आनी सरकारान गोंयचे इंट्रस्टाचे इंट्रस्ट घेवपाक जाय डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां आपूण कलेक्टराक फोन मारून उलयतलो म्हणून सो हांव मागता कलेक्टराक आनी गोंयचे सीएमाक हे जे ड्राकोनियन प्रोजेक्ट जे आसा सालाजार अशें रूल कशें जाला आयज एक सायड रेल्वे जे आमी क्वेश्चन करता रेल्वे म्हणटा आमी पोर्चुगीज सिटीजन
अरे आम्ही डेमोक्रेसीन आसा, सरकारान प्रूव्ह करपाक जाय की हो डेमोक्रेटीक रूल, हो सालाजार रूल आता फाटी घेवपाक जाय आणि लोकांचे जे डिमांड आसा तो आयकून घ्या म्हणून हांव सरकाराक मागता. Come up with another notification, give us fundamental issues, sir. This is being acquired, this acquisition is really lapsed, and at the same time review the due process. I think if you see what has happened in terms of the whole process of it 1 month. Land acquisition cannot happen until people are convinced, and the government has to tell us what are the benefits that will be accrued to us. We are the people who are going to give the land, no? So what are the benefits besides destruction? Now I also want to know what will be the benefits. Forget about the individuals. I'm talking about the state. In what way is the state going to benefit with double tracking? Right now, there is the pandemic going on. Okay, all the time we are talking about social distancing. How could this meeting be called? Now, I also have to tell you one thing. It appears that, I don't know whether I should say this. It appears that the CM is not aware of this, because sir asked me, where are we? Where am I? So I told him I'm at the Deputy Collector's office in Vasco. He says, for what? So we have to know who is calling the shots. Okay? And what is the benefit till today? There are two things that are very essential. One is for the representatives of the people to walk down the alignment, right, starting from the Mole to the extreme end of South Goa, and find out whether it is possible to double the track. And if it is, will those people who are living in those houses be able to live in those houses? Is that what we human beings strive for and work for all our lives? This is going to be total destruction of Goa, destruction of our environment, destruction of our heritage, and destruction of our lives. Besides total destruction of our health. What about coal dust pollution? Because it's a known fact. We know that the quantum of coal that is being transported through South Western Railway is going to increase so many more times. There will be 100 trains moving along the tracks in a day. So imagine the coal dust pollution. Imagine the noise pollution. Imagine the consequences of these pollutions on human lives. Why? Is this development? Can this be termed as development? It cannot, because it's going to destroy our lives. As it is, the people living along the alignment are suffering. Now you want to increase our suffering? For whose benefit? Now, if it is essential to carry coal, to which state is the coal being carried? To Karnataka. Take the coal, use the ports that Karnataka has. Karnataka is not devoid of ports. Let the coal go to the port and then let it go through the state. Why are you using Goa as a corridor? Stop using Goa as a corridor. Just because Goa is a dot-sized state, let us not forget that Goa is supposed to be the pearl of the Orient. Goa is loved not just by the people of Goa, not just by the country, but the whole world. आयज आमी आम आदमीच्या नावान आयज हांगा आसा लोकांक सपोर्ट करपाक. हो मुवमेंट आमकां गोंयांत करचो नाका, हो मुवमेंट जावन आसा लोकांचो. आनी आमी आयज लोकांक हांगा रिप्रेझेंट करपाक हांगा आयिल्ले आसा. आनी थोडे पॉलिटिकल पार्टीज आनी तांचे मेंबर जाणी 2010 हो खोडसो गोंयांत हाडलेलो, हे डबल ट्रॅकिंग गोंयांत हाडलेले. आयज ते हो प्रोजेक्ट, हो गोंयकारांचो मुवमेंट हायजॅक करपाक सोदतात. आमी आम आदमीच्या नावान कोणूय आमचो आम आदमीचो लिडर रेडी आसा. ओपन चॅलेंज दिता आमी काँग्रेस आनी दुसऱ्या आमदारांक, ओपन चॅलेंज दिता. तुमी यात, डिबेट करात आमचे लागीं आनी मागीर पळया. कारण हो तुमीच हाडलेलो प्रोजेक्ट आनी आयज बीजेपी हो फुडें वता. जे भाशेन एक ड्रीम 11 एक एडवर्टिजमेंट येता, आप ये करो तब तक मैं ये कर लेता हूं. म्हाका दिसता बीजेपीन काँग्रेसान सांगला तुमी आतां रेस्ट घेयात आनी आतां आमी कोत्ता करप्शन कितें करपाचें आसा तें. सो आमकां जाय डबल ट्रॅकिंग स्टॉप जाल्लें, आमकां जाय डबल ट्रॅकिंग बंद जाल्लें आनी आमकां गोंयांत कोर्सोच नाका, आमकां रिसर्वे जाल्ली नाका, रिअलायनमेंटूय जाल्लें नाका.
आमी आम आदमी पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ आम आदमी पार्टी वी आर स्टँडिंग विथ द पीपल अँड वी सपोर्ट द पीपल अँड वी विल डू वॉट पीपल आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अस टू डू. थँक्यू. आणि आता जो कलेक्टराचो जो एके आसा तो येवन आमकां सांगपाक लागला कितें जी मेसेज आसा ती डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपण फाल्यां कन्वे करतलो म्हणून. आणि आता तो मुंड थंयसून भायर सरला. आमकां ताणें 15 मिनटां सांगलेली 15 मिनटां आमकां तुमकां सगळ्यांक भितर आपयता आनी तुमकां कितें तें आपूण फायनल सांगता म्हणून सगळी हियरिंगांक आपूण रद्द करतलो म्हणून. सो हेच्या बाबतींत फक्त आयचे हियरिंग रद्द जालें. आतां सगळी हियरिंग अप टू 27 रद्द केला काय ना हे आमकां अजून पर्यंत एश्युरन्स डेप्युटी कलेक्टरान दिवना आनी फाटल्या दारांसून तो धांवला पळोवन गेला. सो दीस इज व्हेरी बॅड जे डेप्युटी कलेक्टरान केला पळय ते एक वायट गजाल. कित्याक ताणें सांगलेलें कितें 15 मिनटां भितर आपूण सांगतलो आनी तो लिपोवन धांवला. सो हेच्या लागून तेजो आमी निशेध करता डेप्युटी कलेक्टराचो. कित्याक आयज लोक हांगा हजरांनी लोक भायर उबे रावला कित्याक बाबा तेजे एश्युरन्साक रावलेले आमी. बट ताणें एश्युरन्स दिवचेला सांगून आतां तो धांवून गेलेलो आसा आनी एक ताजो येवन सांगता की तुमकां आमी कितें आसा तें फाल्यां कळयटलें म्हणून. सो हेच्या लागून आमी ताजो निशेध करता काँग्रेस पार्टी. आनी तशेंच सगळे जाण हांगा एनजीओ काही सोशल एक्टिव्हिस्ट येयलेले आसा. आमचे सगळे आख्खे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे बाकीचे लोक येयलेले आसा. तांकां सगळ्यांक आमी हांगा स जाली आतां. स जायसर आमी रावला आनी आतां डेप्युटी कलेक्टर. सो सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता जी आमकां तो मेसेज कन्वे करता म्हणून सांगल्या ते आमकां खबर ना तो कन्वे करतलो काय ना. बट परत आमी ताका चॅलेंज करता आनी ताका सांगपाक सोदता जर फाल्यां हियरिंग जाल्यार फाल्यां आमी हेज्या पेक्षा डबल लोक येवन फाल्यां हियरिंग तेजें बंद करतले हे ताका चॅलेंज करता आमी. फाल्यां तुमी शिवर कितल्या घेतल्या हांगासर? फाल्यां जसो टायमींग दिल्लो आसा 3 दिल्लो आसलेलो आयज आमी 2:30 पावले तशें फाल्यांय जर हियरिंग कंटिन्यू करपाक सोदता तेजे सेकंड दुसऱ्या दिसाचें जाल्यार परत फाल्यां आमी 2:30 हांगा येतले आनी परत फाल्यां तांकां हियरिंग घेवपाक दिवपाक आमी. आता तुमचे कडेन तेणी तुमकां सांगले 15 मिनटां येता आनी येवन तो फाल्यां तुमी ताच्या कडेन कितें डिमांड करता? फाल्यां आमी तेजी जी ताणें फटींगपणां केलेली आसा कित्याक असो घातकी आमकां डेप्युटी कलेक्टर लोकां कडेन घात केलेलो आसा. कित्याक आयज हजरांनी लोक रावलेले तेच्या उतराक रावलेले. कित्याक ताणें एक एश्युरन्स दिली आमकां कित्याक आयचो हियरिंग आसा ती आपल्यान रद्द केलेली आसा. बट आमी ताका डिमांड केलेलो कित्याक एकूच न्हू अप टू 27 जितली हियरिंग आसा पळय ती सगळी रद्द जावची म्हणून. ताच्या लागून ताणें 15 मिनटाचो टायम मागलेलो. आनी दर आतां ताणें इतल्या लोकां कडेन ताणें फटींगपणां केलेली आसा आनी तो फाटल्या दारांसून धांवला हेचेर आमी ताचो निशेध करता. तुमी रिटर्न हे बीन मागतले फाल्यां फाल्यां त्याच्या मागतलेच आमी तेजे कडेन 27 पर्यंत जी हियरिंग आसा ती सगळी तेंच्यांनी रद्द करची म्हणून हो आमचो डिमांड आसतलो तेजे कडेन. आनी तेंच्यांनी इन रायटींग दिवचें पडटलें कित्याक ओरली दिवन म्हाका दिसना हेंचेर कसलोच विश्वास दवरपाची टायम आसा म्हणून. कित्याक फटींगपणां करीत आसता एवरी टायम फटींगपणां करीत आसता. सो तेज्या लागून आमकां हेंचेर मात सुद्दां विश्वास ना. सो तेज्या लागून आमी डिमांड करता कित्याक बाबा फाल्यां जेन्ना आमी येतले तेन्ना तेजे कडेन आमी उलयतले. He was